बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोरान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोरान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमची दर एकल्याची इंतेसांवां आमी देवा मुखार घालुया आनी अदीक करून आयज आमी सृश्टी पासत मागुया. देवान जरी तर हो संवसार रचला जाल्यार आमच्या दर एकल्याच्या हातांत एक जबाबदारी दिल्या, हे रचनेचो सांबाळ करूंक. ही आमची जबाबदारी पाळूंक आनी सृश्टी सांबाळूंक आमी दर एकली वावरूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां देवाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतल्यो कशे भाशेन जेजू जेन्ना ताच्या शिसांक प्रश्न करता, आपल्याक तुमी कोण सो धरतात, आनी सगल्याच्या नांवान पेद्रो जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. म्हणजे जेजू देव म्हणून तो वळखून घेता. देखून आमी दर एकली जेजूक आमचो सोडवणदार देव म्हणून वळखून घेवंक आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण, आनी अदीक करून जेजू देव जाल्यार हो आख्खो संवसार ही आख्खी सृश्टी देवान रचल्या. हे रचनेचोय आमी सांबाळ करूंक दर एकली वावरूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत कोतकोत्यान आमी मागुया. आनी जितले पावटी जेजूक देव म्हणून मानून घेवंक आमी चुकल्या आनी देवाचे रचने आड पातोक आदारला, देवाचे रचनेचो सांबाळ करूंक ना, ताची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून सगलीं बाराबोर म्हणुयात. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोरान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांगपार बरेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमेन. सुमया काकूत कर. समिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सुमया काकूत कर. समिया काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमया देवा देवाचे शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बाबा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोंकतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. तूं खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचन. शेबनान
जांबल्याच्या कारभाऱ्याक सरीसपोर अशें सांगता, तुजी जुटलीत वेलो हांव तुका निकाळूंक वेता, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता, आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकराक इलिकाच्या पुताक आपयतलो, तुज्या राजकी वस्त ताका घालतलो, तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आधीन करतलो. जेजूजाल्यान रावतल्यांचो आनी जुद्याच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडटा जाल्यार कोणूच धांवचो ना, तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. खोती खोशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्यांक तो एक मोहिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतर तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हातांच्या रोचणेक सोदूं नाका. जबाब, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताची रोचणेक सोदूं नाका. म्हज्या तोंडांतल्या प्रार्थना आयकूंक घेतली म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता, तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हातांच्या रोचणेक सोदूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हरतें तुजें नांव, आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारता त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लय. जबाब, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रोचणेक सोडूं नाका. सगल्याहून श्रेश्ठ सर्वेस्पोर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बालता तोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताची रोचणेक सोडूं नाका. भागिवंत पावलो रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. कितलो म्हूण खोल सोबदीर देवाचे गिरेस्कायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान थाव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो? सर्वेस्पराचें मोल कोण तरी जाणो जाला? ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा? ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो, अशें म्हूण आसा? सगलें ताचे कडसून आयलां, सोगोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणाच्या सासणान मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो, आनी येमपणाचे दारवोटे तिचेर जैत उरचे नात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान.
महिमा तुका महिमा सोया तुका सुनिया. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतात येतोच जेजून आपल्या शिसाकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदुरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुवांव, कोण एलिजा, दुसरी जेरामियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी हेमकोणाचे धारवोटे तिचेर चोयत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसाक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता. मोगाड भावा भयणीनो, देव सृश्टीचो रचणार. ही सगळी सृश्टी देवान रचल्या. देखून सृश्टी सगळें आमची दर एकल्याची जबाबदारी आसा आनी ही सृश्टी सगळें रचणे सगळें आसलेली जबाबदारी आमी वळखून घेतली जाल्यार पयले सुवातेर देव कोण तो आमी वळखून घेवपाची गरज आसता. आमी जरी तर देवाक खरेपणी वळखला जाल्यार आमकां जी जबाबदारी सृश्टी सगळें आसा, देवाचे रचणे सगळ्यांची जबाबदारी आसा, ती आमी दर एकली वळखून घेतली. देखून आयच्या शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारता तेन्ना जेजूक खऱ्यांनीच जाणा जावंक जाय आसलें, लोकांक ताका वळखला वा ना. आनी देखून आपल्या शिसांक तो प्रश्न करून विचारता, लोक म्हाका कोण सोदुरतात? आनी जायते जबाब मेळटात. कांय जाण म्हणटात तो एलिजा, कांय जाण म्हणटात तो स्नानदातार जुवांव, कांय जाण म्हणटात तो जेरमियस प्रवादी वा दुसरो कोण एकलो प्रवादी. अशे वेगवेगळे जबाब. आनी देखून जे शीस ताचे लागशिल्ले आसले, शेवटी जेजू तांकां प्रश्न करता आनी विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदुरतात? आनी पेद्रू रोखडोच जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. क्रिस्त म्हणजे मसाया, सोडवणदार. आनी जरी तर जेजू देवाचो पूत हें पेद्रू उद्गारता जाल्यार पेद्रू दुसऱ्या उतरांनी जेजू देव म्हणून मानून घेता. आनी जरी तर आमी देवाक वळखला जाल्यार जी सृश्टी देवान रचल्या, जो संवसार देवान घडोवन हाडला, ताचे चडशी वो ताची जी आमची जबाबदारी आसा ती आमी पूर्णपणी वळखून घेवंक पावतली. देखून आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारता तेन्ना जायत्या लोकांनी जेजूक वळखूंक ना, पूण शिसांनी जेजूक वळखलो. आयज आमचे मदें ह्या लोकां भाशेन जायतीं जाणां सृश्टी सगळें जी तांची जबाबदारी आसा ती वळखून घेनात तसलीं मनशां आसात. जायतीं जाणां आपली जबाबदारी वळखून घेतात ती आमी पळयता. देखून जेन्ना पेद्रू जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, म्हणजे पेद्रू मानून घेता जेजू देव. आयज हांवें आनी तुवें जेजू
देव म्हणून मानून घेतला जाल्यार म्हजी आनी तुजी जबाबदारी रोचणे सोबे सृश्टी सोबे सृश्टीचो सांबाळ करपाची. आनी देखून आमी पळयता सृश्टी सोबे जी आसलेली आमी जबाबदारी पाळटा तेन्ना आमी देवाक मान दिवनची येता. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना पेद्रो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून जबाब दिता तेन्ना जेजू ताका सुभाग्य म्हणटा. आनी आयज आमी संवसाराची नदर मारून पळयता जायते जाण सृश्टी सांबाळूंक कोत्तात ते आमकां दिश्टी पडटात. आनी हे प्रयत्न एके भाशेन ह्या प्रयत्ना आड जायते जाण मनीस उप्रासलेले, जायते राजकारणी उप्रासलेले आमी पळयता. पूण जरी तर देवान आमच्या मनांत घातलाय ताची सृश्टी सांबाळपाचें जाल्यार आमच्या आड केदें व्हडलें तुफान उप्रासल्यार पासून देव आमकां बरी ती वाट दाखयतलो हाची आमकां दर एकल्याक खात्री आसा. आनी देखून पेद्रूक जेजू फुडें म्हणटा हेमकोणाचे दारवोटे तूं जें कितें फुडें बांदतलो ताचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. तेच भाशेन आमी जरी तर देवाची सृश्टी सांबाळूंक वावुरतली तेन्ना आमच्या आड केदी व्हडलीं तुफानां उप्रासल्यार कितले व्हडले वायट आयल्यार पासून आमी ताचेर जैत मेळोवन घेतली. आनी देव आमकां चिरून जैत दितलो. आनी कशें जैत दितलो हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा शेबनाक राजमालाच्या कारभाऱ्याक सर्वेस्पर अशें सांगता तुजे जोडटे वेलो हांव तुका निकळावंक वेता, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आयज आमी पळयता आयज आमच्या गोंयांतूच वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट येता ते सृश्टी एके भाशेन इबाड करपाचे, सृश्टी नश्ट करपाचे जे प्रोजेक्ट येतात. आनी असल्या कामाक अदीक करून राजकारभाऱ्याचो हात आसा. देव आमकां आयज उगडास करून दिता ही सृश्टी आमच्या हातांत दिल्या जाल्यार आमी ते सृश्टीचे अधिकारी न्हय, आमी फकत ते सृश्टी सांबाळपाक जी जबाबदारी आमकां देवान दिल्या ते सृश्टीचे आमी दर एकले सेवक. आनी देव आयज अदीक करून असल्या राजकारभाऱ्यांक एक शिडकावणी दिता. आनी इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां जें मेळटा ताचे उद्देशी आमकां थावें जाता. जें नश्ट आसा तें देव काडून सोकला उडयतलो आनी आमकां दर एकल्याक जैत मेळोवन दितलो. देखून आमी पळयता जो शेबनाक हो राजमाल्याचो कारभारी आसलो तो जायते वायट करतालो, तो देवाचे कुशे आड वेतालो. आनी देखून देव ताका शिडकावणी दिता आनी म्हणटा हांव तुका तुजे जुट्टे वेलो काडून सोकला उडयतलो. असलो वेळ येतलो जरी तर मनीस देवा आड वेतलो जाल्यार देवूय असल्या वायट मनाच्या मनशाक काडून सोकला उडयतलो आनी आपली सृश्टी सांबाळटलो. कित्याक मनशाक सृश्टीचेर कसलोच अधिकार ना, कित्याक देव सृश्टीचो धोनी आनी रचणार. आमी फकत सृश्टीचे सांबाळणार. देखून आमकां दर एकल्याक ही जबाबदारी दिल्या ती आमी बेस बरी पाळूंक वावरुया. ह्याच वाचपांत आमकां फुडें मेळटा देव म्हणटा, देव इसायास प्रवाद्या उद्देशी म्हणटा जेरुसल्यांत रावतल्याचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. म्हणजे नवो जो अधिकारी येतलो तो जेरुसल्यांत रावतल्याचो आनी जुदाच्या घराण्याचो बापूय जातलो. आयज आमचे अधिकारी जे आसात, जे राजकारणी आसात ते आमचे पोरजेचे वडील कशे आसात, पूण जरी तर वडीलूच वायट जिवीत जियेतात, वडिलांकूच जें ते कितें करतात तें समजना सृश्टी आड वेतात, सृश्टी काबार करूंक सोदतात जाल्यार देव परतून तांकां शिडकावणी दिवंक म्हणटा हांव तुमकां तुमच्या बापायची जी जबाबदारी आसा, अधिकाऱ्याची जी जबाबदारी आसा ती तुमचे कडली काडून घेतलो. आनी आमी जाणात देवाक पदवी आनी शक्ती आसा आनी मनशान देवा आड कितलेय येवंक प्रयत्न केल्यार पासून देव एके भाशेन जें बरें तें आमकां दर एकल्याक फावो करतलो आनी सृश्टी उद्देशी जो आमच्या काळजांनी देवान मोग गुंतला आमी दर एकली हे सृश्टीचे सेवक कशे वावरून ही जबाबदारी पाळोवंक आमकां दर एकल्याक पुरपा मागतना अदीक करून भाग्यवंत
पावलो हाच्या दुसऱ्या वाचपांत रोमकाराक बरोवन कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. सगळें ताचे कडसून आयलां म्हणजे सगळें जेजू कडसून आयलां हें तो रोमकाराक सांगता. देखून ह्या संवसारांत आसा तें सगळें देवा कडसून आयलां, देखून तें देवाचें. देखून आमच्या हातांत चोरी हें देवान घातलां, ही सृश्टी घातला जाल्यार आमी तिचो सांबाळ करूंक वावरुया आनी देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी आमचो दर एकल्याचो जबाब होच जावं दी, जो पयल्या वाचपाचो जबाब आसलो तो. तुजो मोग सासणाक तोपपाचो स्वर्गस्वरा, तुज्या हाताचे रचनेक सोडूं नाका. आनी आमकां खात्री आसा जी देवाची रचना आसा ती देव केन्नाच इबाडूंक दिवचो ना. देव बऱ्या मनाच्या मनशाक मुखार काडटा आनी ही सृश्टी सांबाळूंक आयज आमकां दर एकल्याक उलो मारता. तो आमकां दिल्या ती जबाबदारी आमी दर एकली वळखून घेवया आनी ती जबाबदारी पाळूंक त्याच देवाची कृपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्या बाबार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. स्वतमंता देवाक, सर्वोपरीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सामावलो, आंकवार मारी ताणें जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लेखिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वोपरीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जियांक आनी मेल्ल्यांची मुत्सुदी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पाचक्यांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान ओदीक आनी ओदीक थीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताची देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जायतीं पोरसां जितू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेता तांकां त्याच भावार्थान खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माची पोरजीन आनी उदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. ही पोरजेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक, तशेंच हे पोरजेन खोड्या भावार्थाक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज जायतीं पोरसां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा, पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलोले भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरजीन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थाक सोबता तसलें करूंक देवाचीच जाणवाय आमी तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मोगाळा बापा, तुज्या मुखार आमी घातल्या ती मागणी तुवें आयकून घे. ओदीक करून तुका देव म्हणून ओळखून घेवंक तुवें जी सृश्टी आमच्या हातांत दिल्या तिचो सांबाळ आमी जबाबदारेन करूंक आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
मोच्या बाबा भयणीनो हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सुदीच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्वरा, एकेच बोळये वरवीं आमकां तुज्या आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दोयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्पराताय सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवेंच रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्टमरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुढ पुरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, भाग्योन चुजे तिचो पोती, भाग्योन दोन दुतां आनी सोर्ग काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सगळे आमी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां थारलें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर्ग वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजेच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुजे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Thoi Deus agir aça, sempre timok bosta. Thoi Deus agir aça. एकठांय केल्या तेक चितां, आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण, आनंदानी भरतेपण सोय प्रेम तिमोक बसता. Thoi देव हाजीर आसा, soy प्रेम तिमोक बसता. थंय देव हाजीर आसा. मोकळा जेजू, ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयला. खेरीत भाशेन हांव तुका आर्गां दितां आनी दिनबासतां. जायत्या आमच्या भाव भयणांक फिरगोचें देवून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक मेळोना, तुका शेवूंक मेळोना. तरी आसतना आमी सोत मानता की तूं आमच्या सांगाताक जियेता. तूं आमचो देव म्हणून आयज आमी मानून घेता. आनी तूं आमचो देव जाल्यार ही सगळी सृश्टी जी तुवें रचल्या ती आमकां एक देणें कशें दिलां. आनी आमकां मनशाक एक जबाबदारी दिल्या हे सृश्टीचो सांबाळ करूंक. पूण आयज आमी संवसाराचेर नदर मारून पळयल्यार सृश्टीचें निसणटोन जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. आमच्या गोंयांतूच सृश्टी आड सृश्टी नश्ट करतले जायते प्रोजेक्ट येवपाचे आसात. जावं ते मोलें जावं मेलावलीं वा दुसरे सुवातेचेर. असल्या जे सृश्टी नश्ट करतात, सृश्टीचो इबाड करतात, ते प्रोजेक्ट एके भाशेन ना येवंक आमची दरेकली जबाबदारी. अदीक करून सृश्टी सांबाळूंक आमी दरेकली वावरूंक तुजीच कृपा आमकां फावो कर. आनी आमकां खबर आसा जी सृश्टी तुवें रचल्या जाल्यार तूंच आमच्या सांगाताक वावुरतलो आनी जें बरें तें आमकां दरेकल्याक फावो करतलो.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रोगोत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सोगलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडूय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा आमचे दोर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार सोंपोवपर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपोवपर्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेयात ताच्या बोलान सोगते देसान देसान सोगल्या मोशे गोवाय जाया.